जुवारी एग्रोन साऱ्याचो कारखानो बंद करपाचें थारायला जाल्यार सरकारान तांकां दिल्ली जमीन परतून ताब्यात घेवची अशें उद्योग मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटलां. ताच्या पक्षांतले वांगडी आनी कुठ्ठळीचे आमदार एलिना साल्ढाणा म्हणटा हो कारखानो बंद जावचो ना. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान 25 पैसे स्क्वेअर मिटराच्या दरान जुवारी एग्रोक 1000 एकर जमीन दिल्ली. पूण 5 दशकां उपरांत युरिया आनी हेर साऱ्याचें उत्पादन फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन बंद आसा. जुवारी एग्रो साऱ्याचो कारखानो बंद करून ही जमीन रियल एस्टेटी खातीर वापरपाक सोदतात अशें कामगार संघटना म्हणटा. उद्देग मंत्री विश्वजीत राणेन हाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. पळयात. हांव बी आयकलां पयर चीफ सेक्रेटरी म्हणटले म्हाका ते म्हायती करचे पडटली बिकॉज इट वील बी अ मेजर सेटबॅक टू अस बिकॉज लॉस ऑफ जॉब्स वील बी देयर. सो वी हॅव टू टॉक टू द मॅनेजमेंट टू सी वॉट इज गोईंग ऑन. बट वन थिंग आय वूड रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर, आम्ही भाऊसाहेब बांदोडकर असताना ती 1000 एकर जमीन दिली तांकां. ते जमीन जे दिल्या ते इंडस्ट्री खातीर. तर ते इंडस्ट्री बंद करता म्हाका दिसता सरकारान ती जमीन परत घेवपाची गरज आहा. आनी ते सगळे 1000 एकर तांकां कितें बंद करून वचपाक न्हू त्यो. मागीर ते जमीन आमी वापरूं शकता न्ही. ते जमीन घेवन रियल इस्टेट करपाक आमी दिवंक ना कोणाक. एक म्हणजे एक सिद्ध आसूंक जाय. हे म्हाका खात्री आहा आमचे मुख्यमंत्री योग्य डिसिजन घेतले. भाजपाचे आमदार एलिना म्हणटा कारखानो बंद जावचो ना. अर्थीक संकटांतल्यान भायर पडपा खातीर केंद्रान कारखान्याक अनुदान दिवपाक सुरवात केल्या. Management of Zuari Agrochemicals Limited has met with the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant on 2 different occasions along with me, and I have to say this, that Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, has been very concerned about the situation. One of the issues, if solved, could help them is the release of subsidy from the centre, and the Honorable Chief Minister has said that he will look into the matter, and I'm very happy to say that he has already done quite a bit, because part of the subsidy from the centre has already been released. And yesterday when I spoke to some of the representatives of Zuari Agrochemicals Limited, they said, "Madam, don't worry, everything is being done to ensure that the company will continue and nobody will be jobless." There are rumors that Zuari may shut down, and I pray to God that they may be only rumors. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.